नमस्कार बोळे प्रुडंट खबरो। मायनिंग फ्रंटाचे जंतर मंतरावेले धरण्यावेल्यान काँग्रेसीत दोन तोणा। विरोधी पक्ष फुडारी आनी पक्षाक दिसता दिल्ली वचून तेको दिवपाचो एक दोग आमदार म्हणटात गरज ना, CLP आपोवपाची पाळी। संजीवनीची 5 डिसेंबराची डेडलाईन 8 डिसेंबराचेर। मंगळारा सावन ऊस कापणी 8 डिसेंबर मेरेन संजीवनी सुरू जाली ना जाल्यार परिस्थिती सरकार आनी ऊसकारांच्या हाताभायर। पणजे प्लास्टीक बंदी। प्लास्टीक पोतयो दवरपाच्यो ना, विकपाच्यो ना। 5000 तालांव। दुसऱ्या फावट मेळ्यार 10,000। नुस्त्याक पॉलिप्रॉपिलीन पोतयो पॅक्ड सामानाक सध्या सूट। गोंयच्या सायबाचें फेस्त मोठ्या उमेदीन। हजारांनी भावार्थी फातोडेर सावन मिसांत वांटेकार। गोंया भायल्या भावीक ट्युरिस्टांची ओल्ड गोवा गर्दी। मुंबयचो ऑक्झिलरी बिशप मिसांत वांटेकार। आनी खेळांत यूथ ऑफ दवर्लीन जिखलो मायणा वॉरियर्स फुटसाल कप। फायनलींत मारले हांडी बॉयजाक। मायनिंग फ्रंटाचे जंतर मंतरावेले धरण्याक तेको दिवपावेल्यान काँग्रेसीन दोन तोणा। विरोधी पक्ष फुडारी आनी पक्षाक दिसता दिल्ली वचून धरण्याक तेको दिवंक जाय। मात आमदार अलेक्स म्हणटात दिल्ली वचून कांयच फायदो ना। जें कितें करपाचें तें बीजेपीन। दिल्ली वचपाची खंय गरज ना। हाचेरूच आतां CLP आपोवपाची पाळी। गोंयचो फ्रंट मायनिंगा खातीर संसद अधिवेशन आसतना 3 दीस दिल्लीत धरणे धरपाचो आसा। लोकसभेची वेंचणूक तेंकली। गोंयांत मायनिंग बंदी होच वेंचणुकेचो मुखेल मुद्दो आसतलो। इतलें आसतनाय दिल्ली जंतर मंतराचेर वचून मायनिंग डिपेंडंटाच्या आंदोलनाक तेको दिवपाचेर काँग्रेसीची दोन तोणां। हांव वयतलो, आमचे पार्टीचे अध्यक्ष वयतले आनी हांव आमचे ऑल इंडिया म्हणजे गोवा इंचार्ज आसा तेका हांव रिक्वेस्ट करतलो तेणें येवचें म्हणून डॉ. चिल्ला कुमार। तेजे भायर हांव मीन टायम CLP घेतलो आनी आमच्या आमदारांकय म्हणटलो की इन्सिस्ट करतलो की ते शक्य ती म्हणजे येवपा खातीर। राहुल गांधीजी तेजे कडेन आमी अपॉइंटमेंट घेवन आमी सविस्तर तेंच्या कानार घालतले की तुमी पाठिंबो दिवपा जाय। खासदारांचो पाठिंबो तेंचो सगळें ते आमी रिक्वेस्ट करतले आमच्या अध्यक्ष कडेन। ही जाली विरोधी पक्ष फुडारी बाबू कवळेकराची भुमिका। आमदार अलेक्स रेजिनाल्ड मात भलतेच उलयता। जंतर मंतरार वचप म्हणल्यार खंय वेळ वगडावप। These people are getting fooled by the BJP. Now BJP is fooling them again. When these fellows knowingly are going to them, they also know knowingly that they are coming to them. The BJP knows that no solution is inside, but those fellows are coming to them again. So again they are cheating them. So this has become a sort of it's become disrespect for the opposition. As an opposition, I feel we should not go to Janta. I think we are wasting our time. No matter how much we try to tell those fellows that we are with them, they will not believe us. The best thing is to tell them the truth. At least if you tell them the truth, they will understand and they will realize what is the BJP. जाल्यार सुद्दां कोण ओपोज करता अशातले ना। वर सुद्दां हावजाक रेजोल्युशन सुद्दां येयल्ले त्याला काही आमदारांनी आपले आपले विचार मांडलेले पूण हेजो अर्थ फायनली त्यांनी ओपोज केला अशातले न्ही, सपोर्ट केलो ना, युनिवर्सली पास केल्ले। तुम्ही आमदारांक सांगतले अशें पार्टीच्या स्टँडा अगेन्स्ट स्टेटमेंट करूं नाका म्हणून? पार्टीच्या अगेन्स्टय अशें काही गजाली घडपा जायना। अशें जर जालें आसत जाल्यार आमची चर्चा अवश्य करतले आमी। पार्टीक जर हार्म करपाचें आनी पार्टीक जर डॅमेज करपाचें अशें जर कितें उलोवप जालें आसत जाल्यार हाजेर आमी CLP गाळ्याचेर आमी चर्चा करतलेच। सध्या गोंयांत रोजगार, दुयेंत सरकार, मायनिंग आनी फॉर्मेलिनाचे नुस्त्याचे इश्यू। विरोधकांच्या हातात सरकारान दिल्लें कोलीत। एके वटेन लोकसभेची वेंचणूक तेंकली आनी मायनिंगाच्या इश्यूचेर सगळ्यांत मोठो पक्ष काँग्रेसूच फाटीफुडें जावंक लागला। प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी सावियो डायस। संजीवनी प्रकरण तापिल्ल्यान 5 डिसेंबर मेरेन फॅक्टरी सुरू करपाचें जाल्लें आतां 8 तारखेर म्हणून कळटा। ऊसकार थंड जाल्ले नात। तांणी कामगारांक ऊस कापणेक लाखांनी एडवान्स दिला। तो पयसो बुडत म्हूण भंय। ह्या मंगळारा सावन खंयचेय परिस्थितींत ऊस कापून संजीवनीत हाडपाचें तांणी थारायलां। 8 तारखे मेरेन फॅक्टरी सुरू करचीच पडटली, नाजाल्यार परिस्थिती तांचे आनी सरकाराचे हाताभायर। फार्मर्स स्टँड आमचो एक फॅक्टरी चालू जावपूच जायी।
मेन म्हटल्यार कितें फॅक्टरी ही सद्याक ओल्ड म्हणून बरोबर आसा पूण गव्हर्मेंटान ती फॅक्टरी न्यू घालून फार्मरांक वयर काडपा जाय. इतले कोटी तुमी भायर मोडटा ते हांगा दिया न्हू, आसा न्हू गव्हर्मेंटाचे सेंट्रल गव्हर्मेंटान मेळटा ते हाडून दिया आमकां आनी आमकां शेतकऱ्यांक कितें योगदान करून दिया असो आमचो एक स्टँड आसा. आनी जर तेंच्यांनी 8% फॅक्टरी स्टार्ट जाली ना जाल्यार आमी पळयता फुडलें कितें करपाचें आतां. आमी फाटीं घेतलें कितें कोणी सांगलें आमकां मिनिस्टरान सांगलें आनी कोणी रिक्वेस्ट केली आमी सरकारा बद्दल थोडे आसा म्हणटूक आमी ओगी रावले. पूण आतां ह्यान फुडें म्हाजी स्टेप आसा सामकी 8% फॅक्टरी स्टार्ट जाली ना जाल्यार आमी खंयचे परिस्थितीन खंयच्या स्तराचेर वयतले सांगूं नको. आयज जर तुमी शेतकऱ्यांक म्हटलें दुसऱ्या क्रॉपाक चल आनी खंय म्हटलें जाल्यार जावपाचें ना. ऊस हो एकूच क्रॉप आसा. उसा खातीर कितलेशे मनशाक मेळटा ऑक्सिजन मेळटा. तेन्ना ही फॅक्टरी आमची जी आसा ती तुमी रेड हितून घालता आनी बाकीच्यो तुमच्यो खंयच्यो आनी खंयच्यो फॅक्टरी पाडेल्यो खंयच्यो फॅक्टरी आहा तुमी ऑरेंज घालता हें कसलें हें भितून. शेतकारांनी कामगारांक ऊस कापणेक एडवान्स दिल्यात. 4 तारखेसावन ऊस कापणी करून संजीवनीत हाडून घालपाचें ऊसकारांनी थारायला. 8 तारखे सुमार जातलें अशें आयकता आमी. पण कितें तशी हालचाली दिसता तुमकां? अशें दिसता की बसयता यंत्रणा अशें म्हणून हें करता पूण आमचे कामगार बसून आसा आनी तांकां हेका लागून आमी फायच्यान तोडणी सुरू करतले. आनी ऊस हाडटले तुमी? ऊस हाडटले आमी. केन्ना 8 तारखेक घेवन येतले तुमी? ना परवांच्यान. आमी टोळी हाडल्यार आतां 1 म्हयनो जालो. तांकां 3 लाख दिले एडवान्स. अजून चालू ना. फाल्यांच्यान तोडटले आमी आनी परवा ऊस हाडटले. म्हळ्यार 5 डिसेंबर सावन संजीवनीत ऊस येवन पडपाक लागतलो. तो मेरेन कशी तरी संजीवनी सुरू जाली ना जाल्यार परिस्थिती सरकाराच्या आनी ऊसकारांच्या हाता भायर. 4 दीस पयलींच हांगासर शेतकारांनी व्हडा संख्येन आंदोलन केल्लें की फॅक्टरी बेगीन सुरू जावची म्हणून. आनी MP नरेंद्र सावयकरान मध्यस्थी करून तांकां सांगलेलें की 5 तारखेक फॅक्टरी सुरू करतात. जी मॉनिटरींग सिस्टम पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान बसोवंक लायिल्ली ती सिस्टम फाल्यां मेरेन पावता. आनी शेतकारान सांगलां तशें की ऑलरेडी टोळयो तेंचे येयल्ले आसा ते फाल्यां कापणी सुरू करतले आनी परवाच्यान म्हणल्यार 5 तारखेच्यान ऊस हाडून हांगासर फॅक्टरी कडेन घालतले म्हणून. धारमंडळीच्यान विवेक प्रभू. मंगळारा सावन पणजे प्लास्टीक बंद मोहीम. पसरकार बाजारकार नुस्त्या मार्केटांनी प्लास्टीक पोतयो दवरपाच्यो ना, विकपाच्यो ना. मेळ्यार 5,000चो तालाव. दुसरे फावट मेळ्यार तालाव दोबराद. बंदी 1 तारखेच्यानूच लागू जाल्ली. पसरकारांचो मोहिमेक येवकार. मात नुस्तेकार खंय प्लास्टीक सोडून पॉलिप्रॉपिलीन पोतयो दितले. प्लास्टीक पिशव्यांनी पॅक्ड सामानाकय सध्या सूट. पणजे महापालिकेन घेतिल्ल्या थारावा प्रमाण पणजे प्लास्टीक बंदी 1 तारखेच्यानूच सुरू जाल्या. मात पसरकार गिरायकां स्वता जावन बंदीक तेंको दिना ते पळोवन मंगळारा 4 तारखेसावनूच महापालिकेन प्लास्टीक बंदी मोहीम कडक करपाचें थारायलां. ज्या बाजारकार वा पसरकारां कडेन प्लास्टीक सांपडटा वा जो कोण गिरायकाक प्लास्टीक पिशव्यो विकता ताका 5,000 रुपयांचो तालाव. दुसरे फावट मेळ्यार 10,000. अजुनूय कितलेशेच फळ भाजीवाले नुस्तेकार वळखीच्या वा सदच्या गिरायकांक प्लास्टीक पिशव्यो दितात. आतां हो प्रकार खंय बंद जातलो. चडशा दुकानवाल्यांचो प्लास्टीक बंदीक येवकार. आतां हांव सुद्दां हांगा म्हजे मार्केटाकूच शॉप आसा पूण हांव सगळ्यांक सांगता की बाबा तुमी बाबा प्लास्टीक बंद करात. जातलें जाल्यार प्लास्टीक सगळ्यांनीच जर हें केलें जाल्यार आमची गोंयची सुदारणा जातली तशी. आनी हांव सगळ्यांक सांगता की तुमकांय फायन आसा आनी आमकांय फायन आसा. तेन्ना तुमी सगळ्यांनी हे रूल फॉलो करचे म्हणून. आमीच आमचे रूल फॉलो करूं जाय तशें. नाल्लकार शेखर पुजारी म्हणटात ताणें प्लास्टीक पिशव्यो साप्प बंद केल्यात. तो नाल्ला बरोबर जाय जाल्यार आतां कपड्याच्यो पिशव्यो विकता. प्लास्टीक दिना ना आमी दिना. 10 रुपया ते व्हडले आहा ते 50 रुपया. ना जाल्यार चड नाल्ल जाल्यार आमी घालून दिता मागीर तांकां. एक 10 घालून दिता. हय मागीर 5 नाल्ला 2 नाल्ला कोंता घेयना न्हू ते. तशें आसता ते. तुमी केन्नाच्यान स्टार्ट केलें पोतयो दवरपाक? आमी आदीं सुद्दां विकताले ल्हान आसतना सुद्दां. आतांच न्हू हे पोती न्हू दुसरे पोती विकताले प्लास्टीकची. पसरकार विजय कुमार भगत म्हणटा सरसकट प्लास्टीक बंदी बरोबर न्ही. चिरमुल्यो फोवा सारक्यो सामानाच्यो पुडयो बांदून दवरूंक त्रास. कागदूय तितलोसो जाड नासता. टेम्पररी कागदाची पिशवी हाडल्या पॅकिंग करपाक. पाव किलो 1 किलो 2 किलो अशी हाडलेले आहा. पूण चड क्वॉन्टिटी बांदतले समज 5 किलो 10 किलो जाल्यार आमचे कडेन तशें कागदाचे एवेलेबल कांय ना हांगा. पेपराचे पुडे करताले तितून आमी पॅकिंग करताले. तेन्नाचे कागद बरें आसलेले. ते घातले पॅक केले की ते तुका तो कस्टमर घरा कडेन वचता ताका कांय जायनासलें. आतांचे जे पेपर येता पळय ते सामके लायट आसता. सो ते आमी पुडे केले भितूर भरले सुद्दां ते उराना फुट्टा ते.
म्हणून ताका ऑप्शन सद्याक कांय ना. आतां आमी बारीक हें आतां पाव किलो 1 किलो एक कागदाचे पिशव्यान बांदून दिवंक शकता, म्हणून 10 किलो 5 किलो बांदपाक आमकां ऑप्शन ना कांय. हेजेर कितें विचार करूंक जाय आनी मागीर कितें एक्शन घेवंक जाय तेंच्यांनी. मंगळारच्या मार्केट समिती आनी महापालिकेचो कमिशनर अजित रॉय प्लास्टीक विरोधी मोहीम खंय नेटान चालीक लावपाचे आसात. फाल्यां सावनूच तालाव सुरू. कडधान्य विकता पळय ते पिशव्यो ज्यो बांदता तांकां ऑल्टरनेट आमी तेच म्हणटाले कित्याक आमकां अजुनूय तुमी इम्प्लिमेंट करनात कित्याक तांकां ऑल्टरनेट अजुनूय कांय तशें हें जावंक ना. कित्याक हे वेपारी ते प्लास्टीक पिशवेचेरूच ते ल्हान ल्हान तेतून बांदून लोकांक दिता. तांकां आमी ऑल्टरनेट सोदतले तो पर्यंत तांकां आमी हें करचें ना. सद्या आमी जे कोण कॅरी बॅग आसा पळय तेजेरूच आमचें चड लक्ष आसतलें. एक्चुली महाराष्ट्रान ती बॅन आसा खंय. महाराष्ट्रान बॅन आसल्या कारणान गोंयान ती आमच्या कमिशनरान आमच्या पोल्युशन कंट्रोल बोर्डा कडल्यान तेंचे कडेन ते हें फाटीं सांगलेलें कमिशनरान की आपूण थंयच्यान मागयतलो म्हणून हें खरें बॅन करपाचें काय कितें तें. तो रिपोर्ट चड करून म्हाका येवंक नासू दिसता कित्याक आयल्लो तो पयर मिटींग दवरता आसलो येवंक नासू दिसता. ती कळटलें आमकां कमिशनरान विचारल्या उपरांत. तो रिपोर्ट आयल्या उपरांत मागीर तेजेर आमी डिसिजन घेतलें. सद्या ती चालू आसतली. सद्या ती चालू आसा कित्याक आनीक ऑल्टरनेट अजून कांय जावना न्ही. नुस्तेकार पॉलिप्रॉपिलिनाच्यो पोतयो दितले. महाराष्ट्रात पॉलिप्रॉपिलीन पोतयोच बंद केल्यात. मात गोंयांत नुस्तेकारांक दिवंक दुसरो पर्याय सरकारा कडेन ना. म्हूण सध्या फक्त प्लास्टीक पिशव्यो बंद. पसरे वा सुपरमार्केटांनी प्लास्टीक पिशव्यांतले कड्डण वा हेर पॅक सामानाकूय पर्याय नाशिल्ल्यान सूट. म्हणजे सध्या गिरायकांनी कपड्याचे पिशव्यो व्हरून तातूंत शक्य तें सामान हाडपाचें. दुकानदाराकडे पहिली फावट प्लास्टीक पोती मेळ्ळी जाल्यार ताका 5,000 रुपया दंड आणि सेकंड टायम मेळ्ळी जाल्यार ताका 10,000 रुपया दंड दितले म्हणून महापालिका सांगता. पूण सध्या पणजेच्या महापालिकेच्या मार्केटानूच प्लास्टीकचो वापर सर्रासपणे चालू आसा. स्टुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी आणि व्हिडिओ जर्नलिस्ट शिरीष कुकाळकार. घेवे कमर्शियल ब्रेक. ओल्ड गोवा गोंयच्या सायबाचें फेस्त मोठ्या भक्तिभावान जालें. सायबाच्या फेस्ताक हजारांनी लोक फातोडेर सावन पोन्ने गोंया पावलो. कोण चलत, कोण ट्रेनींनी, कोण बसी भरून, तातूंतच देशी टुरिस्टाची गर्दी. मुंबयचो ऑक्झिलरी बिशप बार्थेल बारेटो, सिंधुदुर्गाचो ऑल्विन बारेटो, गोंयचो आर्च बिशप आनी 60 पाद्री फेस्ताचे मुखेल मिसांत वांटेकार जाल्ले. आयज आमी व्हडे कुशलकायेन घेवन सान फ्रांसीस शावेराची परब सोमरोमता. आख्या संवसाराक वचात, सगळे रोचणेक शुभ वर्तमान पुरगोटात. Go to the world and proclaim the good news. ही जेजूची आज्ञा आपणावून सान फ्रांसीस शावेर दुसरे कांयच चिंतिनासतना व्हडे उमेदीन आनी भावार्थान शुभ वर्तमान परगोटून एक व्हड मिशनार आनी जेजूचो खरो पाटलावदार कसो जियेलो. पोन्ने गोंयच्या फेस्ताच्या ह्याच दिसा 117 वर्सां आदीं गोंयांत एक मोठी ट्रॅजेडी जाल्ली. ताच्योय यादी ताज्यो जातात. 3 डिसेंबर 1901 ह्या दिसा वेरें सावन पोन्ने गोंया फेस्ताक लोकांक व्हरतना बोट मांडवींत बुडिल्ली. 160 गोंयकार आशिल्ले, 81 बुडले. तांकां आर्गां ओपूंक म्हूण पणजे बेती फेरी धक्या कडेन खुरिसूय उबारला. गोंयच्या इतिहासांतली ही एक मोठी ट्रॅजेडी.
हिस्ट्री एक्टिविस्ट संजीव सरदेसाय ट्रॅजेडी सांगता. बट ह्या खुर्साचें म्हत्व आयच्या दिसा म्हळ्यार 3 डिसेंबराच्या ह्या दिसा खूब म्हत्वाचें अशें आसा. कितें कारण आसा हे जाणून घेवपा खातीर आमी गोंयचे हिस्टोरियन संजीव सरदेसाय सराक मेळ्ळे आनी तांचे कडल्यान सद्या आयकून घेवया की कितें इम्पॉर्टंट आसा ह्या खुरिजाचो. 1901 3 डिसेंबराक 160 लोक वाफोराचेर बसून, ज्या वाफोराचें नांव आशिल्लें गोवा, ताजेर बसून वेऱ्यांसून ओल्ड गोवा वेताले आनी 10-10:30 सकाळच्या ही बोट आयदर वाऱ्याक लागून ना जाल्यार ती कितें तरी बॅलन्स वचून ही परतली आनी भितरले हे सगळे 160 लोक उदकान पडले. ह्या 160 लोकांतले 81 लोक बुडून मेले, ज्यांच्यो 75 लोकांच्यो बॉडी मेळ्ळ्यो, 6 जाणांच्यो केन्नाच मेळ्ळ्यो ना. आनी ताज्या मेमरीक लागून हो क्रॉस बांदून दवरलेलो. गोंयचे जी पळय आमची वसणूक हांगा एडन म्हणटा ते आशिल्ले इजिप्ता कडेन, ते लोक गोंयकार गोंयांत येवन 3 वर्सांनी मागीर 1904 हो खुरीस बांदला. आनी एक गोश्ट आमी हांगासर पळयता की आतां हो सद्याक थोडोसो उदकान आसा, थोडोसो पाड आसा जो हो उदकान बांदिल्लो काय रस्त्याच्या सायडीक बांदिल्लो, कितें आशिल्लें? जेन्ना पळय हो बांदिल्लो न्ही तेन्ना हे जे आज आमी रस्ते रुंद पळयता तशें नाशिल्ले. तांणी हो बांदिल्लो एज अ मेमरी आनी अशा जाग्यार बांदिल्लो की जे लोक पणजेसून हेवटेनसून तेवटेन वतात, नाल्यार पणजेसून भायर वतात, ना जाल्यार बेतीनसून हेवटेन येतात, ह्या सगळ्या लोकांक दिश्टी पडचो आनी जे कोण पळय ते 81 लोक मेल्ले तांची याद येवची आनी त्या यादीन तांच्या खातीर एक प्रेयर म्हणजे ह्या हातूंत तांणी बांदिल्लो. पूण तो एक्चुअली असोच आशिल्लो बट नॉट ऑन लँड, इट वॉज बेजिकली इन वॉटर. आनी ताजें म्हत्व चड कित्याक तर त्या दिसा ते गोंयच्या सायबाच्या फेस्ताक वताले. आनी खेळांत पयलो मायना वॉरियर्स फुटसाल कप 2018 यूथ ऑफ दवर्ली जिखले. फायनलीत तांणी हांडी बॉयज मायना कुडतरी 5-6 गोलांनी मारले. दोनूय टिमीचे 3-3 गोल जाल्ले. निमाणे पेनल्टी शूटआउटाचेर मॅचीचो निकाल लागलो. मायना कुडतरी ग्राउंडार जाल्ले सर्तीत 32 टिमी वांटेकार जाल्ल्यो. पहिल्या मायना वॉरियर्स फुटसल कप 2018 हाच्या शेवटाच्या खेळान यूथ ऑफ दवर्ली हांणी हांडी बॉयज मायना कुडतोरी हाचेर 6-5 गोलांनी जैत मेळोवन घेतली. 30 आनी 2 टिमींनी ह्या टोर्नामेंटान भाग घेतलेलो आनी हो टोर्नामेंट मायना कुडतोरी ग्राउंडार जालो. प्रुडंटा खातीर मायना कुडतोरीच्यान साविडायस. आनी इतल्यानी बुलेटीन हांगाच सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां प्रुडंट ॲप, ट्विटर, फेसबुक आनी प्रुडंट वेबसायटीचेर लायव्ह मेळटात. प्रुडंटाक फॉलो करीत रावात. नमस्कार.